2017तले पंचायत वेंचणुकेन ओबीसी खातीर 23.45% आरक्षण आशिल्ले। ओबीसी खातीर वट्ट 357 प्रभाग राखीव आशिल्ले। 12 ग्रामपंचायतींनी ओबीसी खातीर एकूय प्रभाग राखीव नाशिल्लो। आयोगा कडेन आशिल्ले म्हायती प्रमाण आरक्षण जालें जाल्यार आरक्षणाचें प्रमाण 2017तले वेंचणुके इतलेंच आसपाची शक्यताय आसा। मागासवर्गीय आयोगा कडेन जी जनगणना आसा ते प्रमाण लेगीत आरक्षण निश्चित करपाक हरकत ना। हे विशींचो निर्णय सरकार तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान घेवपाचो आसा अशें मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकर हाणें म्हणलें। 2013 वर्सा पुण्याच्या सेंटर फॉर प्लॅनिंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट संस्थेन ओबीसींची जनगणना केल्ली। ही जनगणना आयोगा कडेन आसा। 2017तले वेंचणुकेन हेच म्हायतीचेर आरक्षण निश्चित जाल्ली।